येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. डबल मर्डरान हालोवन सोडलें गोंय. परतून गुन्यांवगारीन तकली वयर काडिल्ल्याची दिली गवाय. फातोड्ड्यांत दिसा उजवाडा घडलें गुंडगिरीचें दर्शन. पणजी महानगरपालिकेचे वेंचणुकेत देंविल्ल्या 11 जाणांनी फाटीं घेतले आपले अर्ज. भाजपात उमेदवारी वयल्यान केस्तांव कोफुसांव. सुप्रीम कोर्टात मंगळारा येवं राखीवतायेचो विशय. नवो कोच नवी स्ट्रॅटेजी वापरत चर्चिल ब्रदर्सान जोडले. सेजा फुटबॉल अकादमीचेर जैत. 1-0 गोलान राखले खेळामळ. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल केल्ल्या उमेदवारां मदल्या 11 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतले. जाल्यार तांत्रीक चुकांक लागून मुरगांव पालिकेत भरलेले 3 उमेदवारी अर्ज छाननी उपरांत बाद थारले. पळयत खबर विस्तारान. पणजी महानगरपालिकेत अर्ज दाखल केल्ल्या उमेदवारां मदल्या 11 जाणांनी निमणे दिसा उमेदवारी फाटीं घेतली. उमेदवारांक तेंची चिन्हां, म्हायती पुस्तिका, नेम, अटी सगळें सांगलां अशें वेंचणूक अधिकारी गुरुदास देसायान सांगलें. पालिका वेंचणुका खातीरचो प्रचार 18 मार्चाक सांजे 5 वरांचेर सोंपतलो. आज 11 विड्रॉ जाल्ले आसा आनी कोण कोण म्हळ्यार वॉर्ड नंबर 1 वाज आंथोनी फ्रांसीस, वॉर्ड नंबर 5 हेबले भारती पराग, वॉर्ड नंबर 8 नायक सूरज अशोक, वॉर्ड नंबर 13 नायक बबिता संदीप, शिरोडकर उदय बाबाजी, वॉर्ड नंबर 14 नागवेकर पराग रागेंद्र, वॉर्ड नंबर 15 तोरसकर रीना अवधू, वॉर्ड नंबर 17 राउत देसाई पुंडलिक शंकर, रिब्यालो जोसिया निकोलस, वॉर्ड नंबर 28 गावणेकर नागेश शंभू, वॉर्ड नंबर 30 मेंडोसा शेरो डोमिनिका टेरेजा. टोटल 11. ओके. आयज तांकां सिम्बॉल बा दिलेले आसा तेणी मिटींग आपयलेलें. तांकां आमी आफ्टर दॅट कॉन्टेस्टींग कॅन्डिडेट लिस्ट रेडी केलें. कॉन्टेस्टींग रेडी करतकच हांवें 4:30 मिटींग आपयली ऑल कॉन्टेस्टींग कॅन्डिडेट्स. सगळे कॅन्डिडेट्स आयले आनी दे वर व्हेरी डिसंट. देन जे कितले आमची इन्स्ट्रक्शन आसा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा सगळे तांकां दिले. सिम्बॉल्स तांकां दिले. एक्सपेंडिचर जो करपाक जाय, मेंटेन कसो करपाक जाय, एक्सपेंडिचर बुकूय दिलो. एक्सपेंडिचर डेट्स व्हेरिफिकेशन आसा, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्हेरिफिकेशन करतले ते सुद्दां डेट्स तांकां दिल्ले आसा. आनी डूज अँड डोंट्स ऑफ इन ब्रीफ हांवें तांकां सांगिल्लें आसा आनी इन रायटिंगान डॉक्युमेंट सुद्दां दिल्ले आसा. इवन सिम्बॉल्स मेळटा तांकां. सिम्बॉल तांकां दिल्ले आसा. सो नाव दे कॅन स्टार्ट देयर कॅम्पेनिंग. नो यस, सो कॅम्पेनिंग वील एंड ऑन वेन मीटिंग. इट इज 48 hours बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द पोल, दॅट इज 18 तारखेक 5. मुरगांव पालिका वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ल्या 3 जाणांचे अर्ज तंत्रीक कारणांक लागून भायर पडले. 133 उमेदवारी अर्ज मान्य जाले. वेंचणूक अधिकारी सचिन देसायान 3 जाण बाद कित्याक जाले ताचे फाटलें कारण सांगलें. सगळी ऑलमोस्ट फॉर्म्स हॅव बीन एक्सेप्टेड. ओनली जे कोण वुमन कॅन्डिडेटा वॉर्डान थोड्यांनी भरलेले दोज हॅव बीन रिजेक्टेड. दॅट इज वन वॉज इन वॉर्ड नंबर 11 वीच वॉज रिजर्वड फॉर वुमन. तातूंत एक मेल कॅन्डिडेटान भरलेलें, सो दॅट हॅज बीन रिजेक्टेड. अँड अदर वॉज इन अगेन वॉर्ड नंबर 17 दॅट वॉज अगेन रिजर्वड फॉर वुमन. तातूंत सुद्दां 2 मेल कॅन्डिडेटांनी भरलेलें, सो दॅट हॅज बीन रिजेक्टेड. आनी ताज्या शिवाय वन मोर दॅट इज अगेन इन वॉर्ड नंबर 11 आनी एक टॅन भरलेलें वीच वॉज नॉट OBC सर्टिफिकेट वॉज नॉट एनक्लोज, सो दॅट ऑल्सो हॅज बीन रिजेक्टेड. रेस्ट ऑल द नॉमिनेशन्स हॅव बीन एक्सेप्टेड. So how many nominations it comes to? टोटल कॅन्डिडेट्स आय वील टेल यू. कॅन्डिडेट्स टोटल 137 कॅन्डिडेटांनी भरलेलीं. ताजे टोटल 133 कॅन्डिडेट्स हॅव बीन फावंड वॅलीड. So tomorrow टुमॉरो इज द डेट फॉर विड्रॉवल. मडगांव पालिकेचे वेंचणुके खातीर 111 जाणांचे अर्ज छाननी उपरांत मानून घेतले. कांय जाणांनी डबल नॉमिनेशनां दिल्लीं. So on the day of scrutiny, 128 nomination papers were scrutinized. Out of that, somewhere the second nomination, 111 candidates had filed nomination for 25 wards. The nomination of all the 111 candidates have been accepted.
So tomorrow there is withdrawal from 10 a.m. to 3 p.m. in which the candidate can come and withdraw their applications. Thereafter at 5 o'clock there will be a session for briefing of the candidates as well as for allotment of symbol in room number 443 in the 4th floor of Matani Saltana complex. म्हापसा पालिका वेंचणुके खातीर अर्ज दिल्ल्या उमेदवारांची माहिती दिली निर्वाचन अधिकारी नेमो हागेन. Completed the nomination process for Mapsa Municipal Council. There are total of 20 wards, 43 polling stations. We've also completed the scrutiny today, which was from 10 a.m. onwards. So as of today, total validly nominated candidates in Mapsa Municipal Council are 97 candidates. And tomorrow we'll be going forward with the withdrawal. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चंद्रवाड्यावेल्या अमानुष खुनाचे घडणुकेन फातोड्डेकारांक हालोवन सोडले. 65 वर्सां पिरायेचो कंत्राटदार मिगेल मिरांडा आणि त्याची 85 वर्सां पिरायेची जाणटी माय दोगांकय खुन्यांनी जिवेशी मारली. सोमारा सकाळी ही घडणूक उक्ताडार आयली. आरोपी मिरांडाचीच मोटरसायकल घेऊन आरोपी पळून गेल्ल्याचे पोलिसांनी सांगले. ह्या डबल मर्डरान सालसेतीत धुमाकूळ घातला. तशी ही पहिलीच खेप न्हू. हाचे आदी हिस्ट्री शीटर अनवर शेखाचेर दिसा उजवाडा फातोड्ड्या हल्लो जाल्लो. कांय म्हयने आदी भांगराचो व्यापारी स्वप्नील वाळकेक दिसा उजवाडा गुळयो घालून आनी सुरत ओपून जिवेशी मारिल्लो. सच्चे ह्या घडणुकांक लोकय आतां भेल्यात, बेजारल्यात. ते म्हणटात आरोप्यांक धरतले आनी कांय दिसांनी ते सुट्टले बी. कायदो आनी सुवेवस्थेचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार जाल्यात. ह्या खुनाच्या निमतान अनवर शेख आनी स्वप्नील वाळकेच्या खुनांची DIGन याद करून दिली. पळयात. 15 दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, बाद में रॉबरी भी हुई दो फातोड़ा एरिया में. क्राइम होएगा तो उस पर हम लोग इसीलिए है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और अरेस्ट करेंगे. ह्या डबल मर्डराची केशीच्या संदर्भात उलयतना DIG परमादित्यान सांगलें चोरयेच्या हेतान खून जाले काय ताचे फाटल्यान वैयक्तीक दुस्मानकायेचें रजाव आसलें हें पळोवचें पडटलें. आरोपी अजून सापडपाचे आसात. पूण 3 कर्मचारी बेपत्ता जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. फातोड्डे पुलीस हे केशीचो तपास करतात. अभी हम आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं है कि कौन थे. यहाँ पर 3 लेबर थे जो मिसिंग है, तो हो सकता है उनका रोल है या किसी और का रोल है या इनसाइडर का किसी का रोल है. अभी हम लोग हर एंगल पे काम कर रहे हैं. घर में से अभी एक स्कूटी है जो कह रहे हैं मिसिंग है, बट स्कूटी भी कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी बहुत जल्दी है कहना. एक बार हमें हर एंगल पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉबरी एंगल भी हो सकता है, पर्सनल एनिमिटी एंगल भी हो सकता है, तो हम सभी पे ही काम कर रहे हैं. स्टैप इंजरी भी है, ब्लंट इम्पैक्ट भी है. तो एक बार वहाँ काफ़ी आइटम मतलब काफ़ी चीज़ें हैं गिरी हुई, तो उनको सब में ब्लड स्टेन है, किसी में नहीं है. तो उसको एग्जामिन करने के बाद ही पता लगेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और क्लियर हो जाएगा कि वेपन कौन से थे. पुलिस कम पड़ रहे हैं कि फातोड़ा में जो क्राइम होते जा रहे हैं. क्राइम इस तरह का क्राइम तो अब होता है, तो पुलिस तो कम नहीं है. पुलिस तो सारी जगह ही है. इन्वेस्टिगेशन तो इनसाइड द हाउस है, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और वर्कआउट भी करेंगे. खुनाची घडणूक घडिल्ले सुवातेर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायाने भेट दिली. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था पुरायेन काबार जाल्ल्याचो ताणें आरोप केलो. ह्या निमतान ताणें सरकाराक उजरावन काडलें. पळयात. Some murder, a double murder that is occurred in फातोड्डा. हे पयलीं केन्नाच आयकूंक नाशिल्ल्यो वस्तू आज गोंयांत जावपाक लागल्या. आनी पुलीस जे लोकांक प्रोटेक्शन दिवंक जाय हे आतां एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लागिल्लें आहा. लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्स अंडर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. अशें केन्नाच आयकूंक ना त्यो वस्तू जावंक लागल्या. आनी हें म्हाका दिसता इज सिम्पटोमॅटीक ऑफ द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर. जें जालां तें हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. हें सामकें म्हळ्यार वेल प्लॅन्ड अशें दिसता. मारल्या आनी खंय आनी हाडून तांकां थंय दवरल्या अशें पयले संकेत मेळटात. म्हाका दिसता त्यो असल्यो गोश्टी ज्यो जाल्या जावपाक लागल्या गोंयांत, चड करून फातोड्डा मतदारसंघांत आमी केन्नाच असलें आयकूंक नाशिल्लें. हें आतां नवें जावपाक लागलें. पुलीस वील हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू सी दॅट सिटिझन्स गेट प्रोटेक्शन. गोवा 365 खातीर फातोड्डेच्यान संदीप तुयेकार. महिला दिसाच बायलांनी काळो दीस पाळत महिला दिसाचेर बहिष्कार घालपाची घडणूक घडल्या मुरगांव. भाजपाचो शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान मुरगांव पालिका वेंचणुकेत पक्षाचे वतीन एक्के अस्तुरेक उमेदवारी दिली ना. मुरगांवच्या जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टान त्याचो निषेध म्हण महिला दिसाच काळो दीस पाळ्ळो. तांणी अशें कित्याक केलें पळयात.
गोंयभर आंतरराष्ट्रीय महिला दीस विविध कार्यावळी सयत मनयलो. जायते कडेन सत्ताधारी राजकारणी तातूंत वांटो घेवन महिला सबलीकरणाची सक्षमीकरणाची भाशणां दितना दिश्टी पडले. पूण मुरगांवच्या जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टान वेगळेच मत नोंदयलां. दर वर्सा हो दीस मनोवपी ट्रस्टान अंदू तो मनयलोच ना. भाजपाच्या थळाव्या प्रतिनिधीन बायलांक उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान ते कृतीचो निशेध म्हण. पळयात ट्रस्टाची मुखेली श्रद्धा आमोणकार आनी भावना भोसले हांचें म्हणणें. जयतारा नारी ट्रस्टाच्या तर्फे हांव एवरी इयर ह्यो वुमन्स डे हांव सेलिब्रेट करतालो. फर्स्ट टायम हांवें ह्यो वुमन्स डे सेलिब्रेट करूंक ना. तुमी जाणत आसतले की आमचे जे मोर्मुगांवान जे आतां कॉन्सिल इलेक्शन जावपाचें आसा तेका 1 to 9 वॉर्डान आसा ते एक सुद्दां बायले खातीर वॉर्ड रिजर्व केल्लेले ना. म्हणून हांव तर म्हणटा की आमकां ह्यो दीस आसा तो जे मोर्मुगाच्या बायलां खातीर ह्यो एक ब्लॅक डे आसा. ह्यो आसा जो मोर्मुगांवाचो जो UD मिनिस्टर आसा तेजो पॅनल आसा. आमचेर फर्स्ट तर अन्याय केला तेणी हांगा एक सुद्दां लेडीज वॉर्ड रिजर्व करूंक ना. तरी पण तो आपल्या पॅनलासून एक तरी बायलेक दवरूंक शकतालो जनरल जालें म्हणून कितें जालें. हे स्टायली खातीर गव्हर्मेंट एका वटेन गव्हर्मेंट सेलिब्रेट करता वुमन्स डे, तर दुसरे वाटेन तांकां फाटीत ओडटा. एका वटेन गव्हर्मेंट सांगता बायलांक फुडें सरोंक जाय, सगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरोंक जाय. राजकारणान तर आमकां फाटीत दवरलेलें आसा. तेंच्यांनी केलें तें खूबच वायट, बायलांचेर अन्याय केल्लो आसा. तरी पण आमच्या पॅनलासून आमी 3 लेडीसां खातीर कॅन्डिडेट म्हणून लेडीज घातलेले आसा. जे आमी फायट करून हायकोर्टासून जे आमी फायट करून जे आमच्या खातीर रायट हाडलेलो आमी परत रिजर्वेशन करपाचो म्हणून, थंय सुद्दां तुमकां पळोवंक नशें जालें. थंय सुद्दां तुमी कितें काय म्हटल्यार फुडें कोर्टान वचोन सुप्रीम कोर्टान वचोन आमकां जो हायकोर्टान रायट दिल्लो तो सुद्दां तुमी मारपाक फुडें सरले घोर शब्दान. ह्यो गव्हर्मेंटाचो तसोच स्पेशली UD मिनिस्टराचो निशेध करता. आतां मुर्मुगांवान कितें जालां, कोण फुडें सरता ताका फाटीं काडटा. आतां 15 वर्सां जालीं तो एक फावटी MLA 2 फावटी मिनिस्टर जाल्लो आसा. खंयच्या बायलाक तेणी फुडें काडूंक ना. खंयची बायल जाल्यार फुडें सरता त्या बायलेक तेणी फाटीं काडलेलें आसा. म्हणजे खंयचो रिजर्वेशन करता, कोणाक बसोंक दिना, तेजें कितें ना कितें आसता. हांव म्हणटा जेन्ना तुमी प्लॅटफॉर्मार वयता न्ही, व्हडली व्हडली भाशणां कित्याक दिता, तुमचें खावपाचें जाता, दाखोवपाचें जाता, तसलें कित्याक करता. जेन्ना महिला दिसता कितें, जेन्ना आमकां आतां फुडें काडटा तेन्ना तांकां आमी खंय तरी फुडें सरतली अशी दिसता. पण हांगा तशें जावना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्साच्या रेड मिशनाक नवो कोच नवे स्ट्रॅटेजीन सेजा फुटबॉल अकादेमीचेर जैत जोडपाक मजत केली. सोमारचे मॅचीत 1-0 गोलान चर्चिल ब्रदर्सान हे जैत जोडले. धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमाचेर खेळिल्ली सेल्वेल प्रो लिगांतली ही 35वी मॅच. चर्चिल ब्रदर्साच्या कॅम्पात आंतरराष्ट्रीय गोवन स्टार आनी कोच आर्मांडो कुलासो परत आयला. देखून आयज चर्चिल ब्रदर्सांची वेगळीच खेळी पळोवपाक मेळ्ळी. सेझान बॉल आडावपाचे जायते यत्न केले. ट्रिजॉय सावियो डायसान 40व्या मिनटाक गोल करून सेसा FAच्या विरोधात रेड मशीनाक लीड मेळोवन दिली. पयल्या अर्दात 1-0 असो स्कोर चर्चिल ब्रदर्साच्याच फावरात आसलो. दुसऱ्या अर्दात 46व्या मिनटाक सेसा FAन बोर्डार सुवात मेळोवपाचो यत्न केलो. पूण चर्चिल ब्रदर्सान दमदार खेळी खेळून आघाडी कायम दवरपाक यश मेळयलें. 17व्या मिनटा मेरेन सेझान दुसऱ्या अर्दात स्कोर बोर्डार नांव झळकोवपाचे 4 खेपे यत्न केले. खेळी आक्रमक केली पूण तांकां तें शक्य जालें ना. चर्चिलच्या आसिफ मोला आनी सेझाच्या विष्णू गोसावी हांचे मदीं 85व्या मिनटाक जाल्ल्या कोफुसावा उपरांत रेड कार्ड दाखयत दोनूय संघाक 10 खेळगड्यां सयत फुडें व्हरपाक रेफ्रीन सांगलें. सोमारा यूथ क्लब ऑफ मनोरा विरुद्ध साळगांवकर FC मदीं लायव्ह द्वंद्व पळोवपाक मेळटलें. फकत गोवा 365 चेर सांजे 3:30 सावन. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match interaction here at Dhule Stadium. It was 1-0 in favor of Churchill Brothers and says I had to go home with a defeat, and I have with me the assistant coach of Churchill Brothers with me. First of all, congratulations. As you said earlier, you will go home on a winning note. How do you feel? Yeah, the boys, I give a good credit to the boys because they have worked hard and we deserve to win today. As I said earlier also, we are going for a kill and
ultimately we got a goal. A new coach, new strategy. So are the things working on in future as well? It will go in this way for Churchill Brothers. Yeah, experienced coach we have, and at the moment the boys are responding very well, and I hope this momentum will carry on the future matches. We also saw a brawl at the 85th minute where red card, the referee was forced to show red card to Asif as well as one of their player. So what you have to say on that? This mistake we will rectify during the practice sessions, and we will advise the players not to go unnecessary hard. Coach, my last question to you, something positive that you will take back home from this match? Definitely, we have collected 3 points, and I hope in future matches also we are going to collect the remaining matches. Thank you so much, coach. Wish you all the very best. गोवा 365 खातीर धुळेरांतल्यान क्लिंटन डिसूजा. फुडले 4-5 दीस सडावत आणि उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब नितळ उरतलें, पूण सांज वेळार कांय कडेन कुपां दाटूं येतात. सकाळच्या वेळार दंवाचे थर दिश्टी पडटले. चडांत चड 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 ते 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयभर सुकेंच वातावरण आसा. उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक नासलो. पणजे उण्यांत उण्या 24.3 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना. घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.